कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, वर्सान वरस तियात्राची स्पर्धा जाता, जाका आमी म्हणटा तियात्र कॉम्पिटिशन. ए ग्रूप तशेंच बी ग्रूप अशे दोन पंगड भाग घेता आनी ए ग्रूप काबार जालो म्हणटच बी ग्रुपाची सुरवात जाता, वा एक पाटी बी ग्रूप सुरवात करता आनी मागीर ए ग्रूप कबार करता. अशें करून जायते पंगड ह्या तियात्राच्या स्पर्धांनी भाग घेता आनी ह्याच निमतान आयज म्हजे बरोबर आसा निकतोच काबार जाल्लो बी ग्रुपांतलो स्पर्धा तियात्र कॉम्पिटिशनाचे सेकंड प्लेस विनर कार्मो पचेको येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. आनी ताच्या सांगाताक आसा सेकंड प्लेस जिखलेलें बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड फावो जाल्लें बाय वेनिता डिकोस्टा. येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. कशी आसात? आमी एकदम बरी आसा. फिट एंड फायन. फिट एंड फायन. ऑलरायट, ओके. कार्मो बाब, सरळ प्रश्न तुका. जेन्ना आमी म्हणटा तुका दुसरो इनाम फावो जाला म्हणटच पयलीं सद्याक आमी तुका विश कोत्ताच, कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटात, पूण तुज्या मतीन एक आसता बाबा आपल्याक एक पयलो इनाम कित्याक मेळोंक ना, अशें कितें तुका जालेलें? अशें म्हजें जालेलें कित्याक हो आमचो पयलोच शो आसलो, सो आमकां चड रिहर्सल फर्स्ट शो म्हणजे पयलो पडलोलो? पयलो ना, आमचो लास्ट पडलोलो. पूण आमकां चड टायम प्रॅक्टीस करूंक मेळोंक ना, कित्याक आमचे भुरगे बिजी आसले आनी पयलो शो म्हणटच कित्याक तो दुसरे कडेन आमी शो करूंक ना. सो पयलो शो म्हणटच मातश्यो थोड्यो आमच्यो मिस्टेक्यो जाल्यो. ते खातीर म्हाका दिसता आनी म्हाका कोणें सांगलां की एक दोन कडेन आमचें कितें चुकलें, तेका लागून आमकां सेकंड प्रायज मेळ्ळो, ना तर फर्स्ट प्रायज मेळपाचो म्हूण सांगलां. ओके, बट यू आर हॅपी? आय एम हॅपी, आय एम व्हेरी हॅपी. ओके, बट स्टील इट्स अ गुड थिंग दॅट यू नो तूं एक्सेप्ट कोत्ता की तुका ह्यो तुज्यो मिस्टेकी जालेल्यो. डू यू एक्सेप्ट इट? येस, आय एक्सेप्ट इट बिकॉज आय नो वेर आय हॅव मिस्टेकन. Okay, all right. So criticism to very well handle करपा जायना. I accept it. All right, okay. How do you feel when you get an award like best actress or you know, अहें जेन्ना तुका मेवता ही शाबासकी जेन्ना मेवता आनी जेन्ना तुज्या कोश्टाचो जावं फळ तुका मेवता तेन्ना तुका कशें दिसता? चड हॅपिनेस. आनी त्या दिसा काबार जावनूय लोक जायतो येयलो आनी म्हाका तेणी परबी दिली. ओके, जायते जाणां जालें बरें एक्टींग जालां. हेजे पयलीं तुका इनाम फावो जालेलें? म्हाका हांव वन एक प्लेस हांवें जायते केल्या, थिंगा म्हाका बेस्ट एक्ट्रेस म्हूण मेळटालें कित्याक एकूच चेडो आसतालें तेन्ना आनी जायते इनाम घेयले आमच्या वाड्यांतल्या भुरग्यां बराबर. ओके, वॉट वॉज द रोल ह्या तियात्रांत हांव माय आसता. ओके, कोडोक आसता? वॉट इट वॉज? कोडोक आसना. ओके, सो यू डिड जस्टिस फॉर योर रोल? येस, आय डीड. एंड जजीस गिव अ फेअर जजमेंट, यू फील? ऑलरायट, ओके. कार्मो बाब, तुजी तियात्रांची सुरवात कशी जाली, जावं कित्याक लागून तुका सुचलें आपूण तियात्र बरोवपाक पयलोच? हांव ल्हानूचपणींतल्यान तियात्र पळयतालो. 10 वर्सांचो आसतना म्हाका ती तियात्राची उमेद आसली, कित्याक हांव तियात्र पळयतालो. पॅट्रीक दोरादाच्या तियात्रान म्हजो काजन कांतारा म्हणटालो. चडशें म्हाका तियात्रान वचोंक लायक जाता. तेन्ना हांवें म्हज्या वाड्यान जेन्ना फेस्तां जातात, आमच्या वाड्यान फेस्त जाताले, वर्सा वर्स ते फेस्ताक हांव ल्हान भुरग्यांक घेवन, ल्हान आसतना भुरग्यांक घेवन, आमच्या वाड्यांतल्या भुरग्यांक घेवन चादरांचे पड्डे करून तियात्र करता. आनी उपरांत हांव मागीर हेडांत नाचोंक लागलो आनी जायते वर्सां हांव तियात्र कोत्तालोच. पूण म्हज्या आवयक बापायक ती खुशी नासली, ती मातशें म्हाका डिमोरलायज कोत्ताली, वचोंक दिनासली. कित्याक तेन्ना अशें कॉन्सेप्शन आहलें की तियात्रान वचप म्हणल्यार बरे भुरगे वचना अशें तांकां दिसतालें. पूण म्हाका इतली उमेद आसली की हांव एक पाटी हेडांत तांकां फूट मारून बसून गेलो सांगोल आसतना, कित्याक म्हाका ती उमेद आसली. सो ह्यो तरेन म्हजे आनी हांवें जायते तियात्र बरयल्यात. वर्सां हांव तियात्र करतालो. मागीर हांव कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेवंक लागलो आनी दुसऱ्या तियात्रांत हांव जायते तियात्रांनी नाचलो. तियात्र बरोवंक म्हाका खूब उमेद, तियात्र एक्टींग करूंकूय म्हाका खूब उमेद. ओके, कितली जावं यू नो कितलीं वर्सां जालीं तियात्राच्या स्पर्धांनी तूं भाग घेता? आतां हांवें स्पर्धांत भाग घेतल्यार लास्ट 4 स्पर्धांनी हांवें भाग घेतला. ओके, हें चवथें वर्स? हें चवथें वर्स. ताच्या पयलीं तूं गांवांनी तियात्र दाखयतालो? ओके, आनी हे पावट तुका तुज्या जावं एक्टींग करूंक तुका कितें इनाम फावो जाल्लो आसा? म्हाका हे पाटी बेस्ट एक्टर सेकंड प्रायज म्हूण मेळ्ळा. बेस्ट एक्टर सेकंड प्रायज. कसले तरेचें एक्टींग जावं तुवें केलेलें? हांवें बापायचो रोल केलो आनी ताणें आवयचो रोल केलो. आमकां 2 जाण भुरगीं आसतात. एकलो भुरगो आमचो, एकलो पूत आमचो पाद्री जावंक येता, ताका खोशी पाद्री जावंक, पूण आवयची आडकूड आसता, तिची आडकूड आसता. पूण हांव ताका उमेद दिता वचोंक.
आनी तो पाद्री जावंक येता. दुसरी आमची धूव आसा ती संवसारी वस्तू पळयता, तिका न्हेसपाचें हें करपाचें संवसारी आवड चड आसता, देखून हांव मातशें ताका शिटकायता. पूण संवसारी आशेक लागून तें एका दुडवांकार भुरग्याच्या मोगान पडटा, चड दुडवांकार. ताचो बापूय ताका अमेरिकाक दिता आनी त्या भुरग्याक जायते दुडू दिता. पूण म्हाका ती खोशी आसना, कित्याक हांव जाणा तो भुरगो बरो न्हू. सो हांव ताका सांगता त्या भुरग्याच्या बराबर वचो नाका, पूण म्हजी घरकान ताका सपोर्ट करता, ताका वचोन दी म्हणटा. कित्याक ताच्या त्या भुरग्याच्या घरान जायते सर्वंट आसतात, 2-3 जाण सर्वंट. ताचे लागीं व्हडली व्हडली गाडी आसतात, व्हडलो बंगल्यांत रावतात. आपणे त्रास काडल्यात ते पुरो म्हणटा म्हजी घरकान. पूण हांव त्या भुरग्याचे मोरल म्हणजे तो भुरगो कसलो तो जाणा आसता. सो हांगासरूच म्हणजे तियात्राची स्टोरी सुरू जाता. आनी कसो हांवें लोकांक संदेश दिला की तो भुरगो म्हजी धुवेक सोडटा, तिका रोडयता, कित्याक तो तिका दुबावन सोडटा. आनी शेवटाक म्हजी धुवेचो फुडार पिड्डार जाता आनी त्या भुरग्याचोय पिड्डार जाता. आनी हांवें असली मेसेज समाजाक दिला की आयज काल जे भुरगीं आसा ते दुडवांची आशेक लागून आपल्याक जाय तें करतात, दुडू तांचे लागीं जाय तें मेळटात. ते ड्रग्स घेतात, मोटरसायकलीन भोंवतात, आपलो पांयांनी आपले कोश्ट करून वयर सरपाचो, आपलो फुडार करपाचो, आपलो संवसार करपाचो ते चिंतिना. हेच खातीर हांवें शेवटाक दाखयलां की म्हजी धुवेचोय संवसार पिड्डार जाता, कित्याक ती धूव ते भुरग्याक लागून आनी तो भुरगो दुसऱ्या चेडवाच्या मोगान पडटा, ते चेडवाक ते मर्डर करता आनी तें जेलीन पडटा. आनी शेकी हो भुरगो दुडवांच्या कुस्तार नाचतालो, ताजे टॉप लेवल पुलीस ऑफिसर गोट आसले, जेलीन पडल्यार सुट्टालो, तोय शेवटाक जेलीन पडटा. आनी शेवट हे भुरग्यांचो पिड्डार जाता. हे तरेन भुरग्यांचो शेवट जावचो न्हू अशें म्हाका दिसता. हेंच हांवें दाखयलां. कित्याक उपरांत रडोन कसलोच फायदो ना, म्हाका साल्वार कर म्हणून. म्हजी धूव शेवटाक रडटा आनी म्हणटा म्हाका साल्वार कर, तोय भुरगो रडटा आनी म्हणटा म्हाका साल्वार कर. बट देन इट इज टू लेट. ओके, सो म्हाका साल्वार कोर हें टायटल तेंच सांगता. ऑलरायट. ओके, शेवटाक म्हणटात. ओके, तूं पयलींच सांग ताच्याच पंगडाक नाचता ओ ताच्या भायर? ना, हांव पयलीं 12 वर्साचें आसा स्कूल गर्ल 6th स्टँडर्ड. हांवें पयलो तियात्र केलो जॉर्ज कुएलो आमचो. हांव तातूंत लिजन ऑफ मेरी ग्रुपान आहलें आनी तेच ग्रुपांतल्यान आमी म्हजी भयणूय आहली, ती माता सिस्टर जाले. ते ग्रूप तो म्हजो पयलो आनी तितून तो तियात्र पयलो. आनी मागीर जॉर्ज फेर्नांडिसाचे हांवें कोरेस्माच्या तियात्रांनी एक्टींग केलां. मागीर तुका सांगला ते भाशेन हांवें आमच्या वाड्यांतल्या भुरग्यां बरोबर 1 एक प्लेजान आमी जायतो वांटो घेतला. आनी आतां तो आमचो गांव भाव मेला, एंटनी डायस, आमी पिटू म्हूण वळखतालीं. आमी जायते केल्यात आमी 1 एक प्लेज तितून. आनी मागीर आतां जॉर्ज फेर्नांडिसाचो आनी एक तियात्र आतां PA तियात्रान हांवें 19 स्टेजीस केले. सबस्टिट्यूट आहलें हांव मागीर. सो 19 स्टेजीस केले त्यो टील दी एंड. थिंगाय आमकां 3rd प्लेस मेळ्ळो. हय, आनी तेन्ना म्हाका कार्मो बाब मेळ्ळो थिंगा. हय, आनी मागीर सेल्विन देसिओलींक आमी बराबर केला. सगल्याक गोबायलांच आसता. ओरिजिनल म्हूण सोजमोदो कोणूय ओके. जोक्स अपार्ट, हांव तुका एकू विचारूंक सोदता. जायते फावटी आमी तियात्रांनी भितर सरता आनी कॉम्पिटिशन आनी कमर्शियल तियात्र आसता. अशें म्हणटात की एक फावटी कॉम्पिटिशनान जायती एक्टर्सां दिसती पडटात, पूण कमर्शियल आनी ती एक्टरां आमकां दिसती पडना. जावं इज इट लायक वोसोंक सोदिना, वॉट इट इज, हाव डू यू फील? लायक तेणी वचपा जाय, तांकां चान्स पडटा जाल्यार वॉट इट इज? केन्ना तुका टॅलंट आहा तो देवान दिलोलो गूण तो आहा तो आमी दाखोवपाक जाय. हांवें जायते वर्सां लिपोवन दवरलो, पूण आमच्या चर्च लेवलान हांवें चान्स मेळटा थिंगा दाखयलें म्हजी कला म्हजी. आनी एक फावटी म्हाका हिंगा तियात्र कॉम्पिटिशनाक हें जाल्लें हांव, म्हजे खासगी प्रॉब्लम्साक लागून हांव तितल्यान तेन्नासून म्हाका तें काळजान म्हज्या आहली, हांवें मुगे चान्स पिड्यार केलो म्हणून. पूण कार्मो बाबाच्या आदारान हांव थिंगा कला अकॅडमीक कॉम्पिटिशन तियात्राक पावलें. हांव तेका दिनवाशी. ओके, जशें ताणें सांगलां की ताका चेडो जावन ताका रिस्ट्रिक्शन आहलें मायपाचें, जाल्यार तुका वस्तुरी जावन रिस्ट्रिक्शन आसा? ना, आमची 1 एक प्लेस जाताली त्यो आमच्या घरांतूच जाताली. आनी आमी क्रिसमसाक ते 1 एक प्लेस जाताले त्यो आमगे घरां येवन सगळीं भुरगे एकठांय जावन, आनी सगळे वाड्यांतले भुरगे न्हू. पूण जायती टिक्का लोकांची आयकल्या, पूण आमी हें करूंक ना केन्ना. तुका सदांच सपोर्ट आसलो? म्हज्या मम्मीचो म्हाका सपोर्ट आसलो आनी कितें जाण आसली ती हांव कितें कोत्तें रायट कोत्ता म्हणून. ओके, ऑलरायट. कार्मो बाब,
एक सोडून प्रश्न विचारूंक सोदता जायते फावटी तुमी गो बायलाची भुमिका केल्या म्हणून तुम्ही कांत जायते म्हणले आसतले आणि एक पाटी एक जोडी अशी मॅच जाली म्हणटकच म्हणजे तांकां दुसरो रोल आनी ती दिवपाक सोदना तितूनच धरूंक सोदता जाल्यार तुमी कांत म्हणल्या जाल्यार एक आमच्या ऑडियन्साक म्हणून दाखोवशी जावं तुज्या तियात्रांतलो दाखोवया दुवेक मोगान वाडोयली ल्हान आसलेली केली व्हडली सूख तिचे पयच्या वेळार कसल्या उद्रुस्ताक सापडली उतोरांचे आयकोंक ना न्हवऱ्याचेर रावले पातयेवन फुटकिऱ्या मोगाक लागोन सूख तुझे गेले उडोन काळी सामचे दुवे दुखोय नाकाय सांका साडून तूं वचो नाकाय मामी देडीन तुका सोम दिला आमकां विसर नाकाय मामी देडी तुजी वाट पळयता गोट आमकां तुजे उक्ते आसा गोपान दवरूंक तुका आशेतात आमकां फोटोय नाका गोपान दवरूंक तुका आशेतात आमकां फोटोय नाका वो तुवेंच बरयलेलो कांत कांत हांवूच बरयता ओके सगळे सिंगींग ओ यू नो कांतरां सगळीं तूंच बरयता चडशीं कांतरां हांव बरयता मागीर थोडे सिंगर्स आहाय ते ओके म्हाका एक सांगशी कारण बाब कॉम्पिटिशन आणि कमर्शियल तियात्रामध्ये कितें डिफरन्स तुका दिसता कॉम्पिटिशन आनीक म्हणजे कमर्शियल आनी कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रामध्ये खूब डिफरन्स आसता कॉम्पिटिशनान तियात्रांत आमी जायते सेटींग दाखयतात म्हणजे खरेपणी कितें तें घरां कितलीं असतात तीं दाखयतात आनीक कमर्शियल तियात्रांत तुका तितलें सेटींग आसना कित्याक तांकां भायर वेता तेन्ना स्टेजी करूंक वेता तेन्ना इतलें सेटींग व्हरूंक मेळना आमकां हांगासर कॉम्पिटिशन तियात्राक एक सेटिंगाचो पिकअपूच घेवन येवचें पडटा सपोज आमी एक आतां हॉल दाखयतात घराचे हॉल दाखयतात तितून भितर आसा तितल्यो वस्तू लायक सोफा टेबल मागीर तुजें टिपॉय तेजेर वाज ते सगळें दाखोवन ते रियल हॉल कशें दाखोवचें ओके पडटा ओके इवन थोडे दाखयता आसतना एक बेडरूम दाखयता जाल्यार ते बेडरूमाची एसी पासून थंयसर ते दाखयता ओके सो हे तरेन डिफरन्स आसता जायतो तोकोच तूं घेता होय रायट ओके फुडें हांव तुका विचारूंक सांगता आतां तुमकां दुसरो इनाम फावो जाला जाल्यार बी ग्रुपांतले ए ग्रुपान कशें पावता जे कोण बी ग्रुपांतले ए ग्रुपान वचोंक बी ग्रुपान जे कोण पयले तीन येतात फर्स्ट सेकंड आनी थर्ड ते प्रोमोट जावन ए ग्रुपान ओके आनी ए ग्रुपांतले लास्ट तीन उत्तात ते डिमोट जावन बी ग्रुपान येतात ओके वॉट वॉज द जजमेंट क्रायटेरिया आर यू ओके विथ इट I am very happy with the judgment. Only thing, my songs were very good. My singers were very good. सारखी आमची बोरी खांतोरिस्ता आसली बोरी दोग तीग जाणांक आमकां मेरिट सर्टिफिकेट मेळ्ळें बट हांव जजीसांक कांय म्हणना पूण सिंगिंगाक हांव एक्सपेक्ट करतालो ओके सिंगिंगाक रियली एक्सपेक्ट करतालो एक डायरेक्टर म्हणून जायते एक्सपेक्टेशन आसता म्हजी भुरगीं स्वेना स्विझल आलांद्रा गुड सिंगर्स व्हेरी गुड सिंगर्स I was expecting and they are little demoralized. ओके सो पूण हो But I'm शो not sorry for that. या बट ओके हो शो घेवन तूं फुडें आनीक वेतलो वॉट इट इज तूं घालता हो रावंडा शो हांवें चिंतला रावंडाक घालूंक तो इस्टराक आमी दुसरे कडेनूय हांव शो दाखयतलो ओके गुड वॉट अबाउट यू जावं तूं कॉम्पिटिशनाकूच दिसता काय रावंडाकूय तूं आसतलें हांवें सेल्वीन बाबा तेगे तियात्रांत केले आतां कोरेजमाकूय आहा हांवें खेळांतूय केल्या गेले ते वर्साक हांवें लुईस आझवेदो तेका काम केलां ह्या वर्साक मिलाग्रेस सेगाना पोगाक हय ओके सो कितले डिफिकल्टी जाता एक हो स्टोरीक जेन्ना तूं तियात्रांनी नाचता तुजें घरूय सांबाळचें पडटा वॉट इट इज You have to adjust anyhow. यू आर रेडी टू एडजस्ट Yes. ऑलराइट विच इज युअर चॅलेंजिंग रोल सो फार कसले रोल तुका करूंक चड आवडटा Any role, whatever suits me, I will do it. Okay. I'll try to. ओके कॉम्पिटिशन टायमार जायते प्रॅक्टिसी तुमच्यो जाता जाल्यार तूं कशें एडजस्ट करता कॉम्पिटिशनाच्या टायमार बिकॉज इट वॉज व्हेरी हॅक्टीक Very hectic. Because we require practices. करेक्ट Because competition तियात्राक तुजें पोझिशन पळय आहा तें पोझिशन तुवें घेवचें पडटा Correct. हे फावटी म्हाका बेस्ट डायरेक्शनाक सेकंड प्रायज मेळ्ळा ओके आनी गेल्ले ते
फुडल्या वर्स सोडून तेच्या पयल्या वर्साकूय म्हाका सेकंड प्राइज मेळ्ळलो आनी बेस्ट डायरेक्शनाकूय म्हाका सेकंड प्राइज मेळ्ळलो तेन्नाय. ओके. सो ते डायरेक्शन दिता आसतना तुका तेंचे पोझिशन दाखोवचें पडटा, तुवें खूंय रावपाक जाय आनी तेजेर तुजेर लायट्स मारता, स्पॉट्स लायट पडटा. ओके. सो ती पोझिशनां तुवें कॉम्पिटिशन तियात्राक घेवचें पडटा. ओके. कितल्या आदी सावन तूं प्रॅक्टिसी स्टार्ट करता? आमी एक्चुअली एक म्हयनो म्हणल्यार तांकां स्क्रिप्ट दिता, ओके. मागीर एक 20 दीस आसा म्हणल्यार प्रॅक्टीस करता. इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द आर्टिस्ट. कितें म्हाकाय तांकां चड फोर्स करूंक जायना, ते सगळीं आयज काल बिजी आसतात. Correct. सो एकवडांतली ती पावता ते प्रमाणे हांव घेता, हांव तांचेर थापिना चड करून. डायरेक्शन आणि रायटिंग तूच हँडल करता दोन्ही? हांवूच handle करता. ओके. म्हजो मेन प्रश्न, जायतीं वर्सां कला अकॅडमीन एक्टिंग करपाक कोणाकूच संदी मेळोंक ना, बट तुमकां यू आर लकी इनफ दॅट यू आर परफॉर्मिंग इन कला. सो तुमकां कशें दिसलें जेन्ना तुमकां आयकलें की तुमचें कॉम्पिटिशन थिंगासर जावचें आसा म्हणून? एक्चुअली कॉम्पिटिशन वी वर एक्सपेक्टींग एट मारगांव जावं आमी चिंतताले. पयलें तें म्हणपाक लागलें सावड्डे करतले, मागीर तेणी कला अकॅडमी केलें. कला अकॅडमी कॉम्पिटिशन केल्यार एकदम बरें, कित्याक हे सायडीन पणजेचो म्हापशेंचो लोक खूब तियात्राक येता, खूब लायक हय कॉम्पिटिशन तियात्र तांकां लायक जाता आनी लोक हांगासर चड येता. कमर्शियल तियात्र मडगांवच्या हॉलांत रवींद्र भवन मडगांवांत चड जाता, लोक चड येता. पूण कॉम्पिटिशन तियात्राक पणजे कला अकॅडमीन लोक चड जाता. पूण हे फावटी तेंचे सावंड सिस्टम मात बरो नासलो, कित्याक हांव तियात्र पळोवपाक गेलो तेंचो क्लियर सावंड सिस्टम नासलो. सो हांव म्हजे सेल्विनाक इम्प्रूवमेंट जावपाक जाय. हय. सो तेन्ना हांवें चिंतलें सेल्विनाक, बाबा इतलो तियात्र करून कांयच फायदो ना म्हटलें, नाका करचो जाल्यार जावं न्ही. हांवें म्हजो ओन सावंड सिस्टम हाडून घातलो कला अकॅडमी, कित्याक तो सावंड ना जाल्यार तेजो इफेक्ट बरो जायना. करेक्ट. ऑलरायट. ओके. फुडें हांव तुका विचारूंक सोदतां, जायते तुवें तियात्र दाखयले, जायते रीत देखीचे तुवें लोकां नदरेक दवरले. चड करून तुवें जशें पयलीं सांगलां जजमेंट वॉज फेअर इनफ म्हण. एक सोरोर प्रश्न, जायते जाण म्हणटा एक पाट रिजल्ट आउट जाले की ना तुवें सेटिंग केला म्हण, अशें तूं केन्ना हॅव यू कम अक्रॉस दीस थिंग्स? आय डोंट बिलीव इन सेटिंग्स. बट हॅव यू कम अक्रॉस दीस थिंग्स? ना, केन्नाच जजीसांकूय तें बरें डिफिकल्ट जाता. करेक्ट. कित्याक तें इजी आसना, कित्याक तांकां सगळें पळोवचें पडटा, तांकां जायत्यो प्रायजीस आसता, सगळें जजीसांक पळोवचें पडटा. आनी जजीसांनी तूं सपोज जज आसा, इट इज युअर जजमेंट, आय कॅनॉट से ऑन इट. सपोज म्हाका प्रायज मेळना न्ही, इट इज माय पार्टिसिपेशन. आय वॉज ऑलवेज देअर फॉर पार्टिसिपेशन, नॉट फॉर प्रायजीस. पूण हांव करता म्हजी मेहनत घेवन. हे फावटी देखून हांवें म्हजो कोर्स केलो, म्हाका ऑलमोस्ट मोर दॅन 50,000 एक्सपेंडिचर जाला, बट आय डि नॉट केअर फॉर इट. हांवें केला, दाखयला, कित्याक म्हाका प्रेझेंट, म्हाका आर्ट बरोवपाची आहा आनी टॅलंट आहा जी एक्टिंग करपाची आनी शिकोवपाची, ती दाखोवपाक लागून हांवें केलां. ओके. आर्टिस्टाचो तुका कितलो तेंको आसता? आर्टिस्टांचो हे फावटी म्हजो ग्रूप आहा, हो ग्रूप आहा तो म्हजो, म्हाका तांणी फूल तेंको दिला. आनी म्हज्या आर्टिस्टांक डायरेक्शन दाखोवपाची गरज नासलोली आनी हांवें चड तांकां डायरेक्शन दिवन आनी एक फावट तांकां सांगत जाल्यार ते परफेक्टली वेल करतात, ते बरे आर्टिस्ट. सो तू जाणा आपल्याची आर्टिस्टा ते प्रमाणे तुजी स्क्रिप्ट रेडी करता? येस. आनी ते स्क्रिप्ट प्रमाणे, ते रोला प्रमाणे हांव ते भुरग्यांक आपयता. ऑलरायट. निमाणे स्वाते, तुका आमची जी तरणाटी आसा, जी कोण कॉम्पिटिशनान नाचता बट देन लेटर हाफ दे आर नॉट टू बी सीन ऑन द स्टेज, तांकां तूं कितें संदेश दिवंक सोदता? हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, तुजी कला आहा ती तुवें पयलीं पोंदा दाखोवन दवरचे सुवातेर समाजाक दाखोवंक जाय. देवान दिल्लो गूण पडजोडूंक जाय, नाजाल्यार तूं थिंगा उत्ता. कर्म बाब, तूं कितें सांगूंक सोदता? जायतीं नवीं भुरगीं येतात, भुरग्यांकूय आयज काल थोडीं भुरगीं कॉलेजीक वेतात, आपल्या हितून तीं बिजी आसतात आनी हे कामाक आय ऑलवेज से दॅट पेरंट शूड सपोर्ट. करेक्ट. आवयन बाबायन ताका सपोर्ट दिवंक जाय. फॉर एन्स आपल्या भुरग्याक टॅलंट आहा जाल्यार आवयन बापायन पळोवंक जाय आनी आवयन बापायन तांच्या बरोबर येवंक जाय. आनी भुरग्याक आवय बापायचो सपोर्ट आसलो जाल्यार तांणी तें एकदम बरें जातलें. माय फॅमिली हॅज डिमोरलायज्ड मी इनिशियली, बट तूं दुसऱ्यांक सांगता सपोर्ट कर. हांव सांगता की आवयन बापायन तांकां सपोर्ट दिवचो, तेंको दिवचो. आजकाल जायतीं न्यू कमर्सां येयल्या आनी ती येवपाक सोदता, बट इन अ वे दे आर लॅकिंग बिहायंड, मे बी दॅट कॅन बी अ कॉज. या पूण आतां तशें ना, आतां जायतीं भुरगीं मुखार सरतात. आतां तें ना, आदलें तें कांयच ना. आतां जायतीं भुरगीं येतात मुखार सरतात आनी जायतीं भुरगीं पार्ट घेतात आनी जायतीं भुरगीं आतां बरी एक्टिंग करतात. इवन प्रोफेशनल आसा तांच्या परस बरी एक्टिंग करतात. कांतारा म्हणटा भुरग्यांनी, इट इज अ डिवोशन, यू आर गिविंग टायम एंड यू आर गेटिंग आउटपूट. ताका जायतो वेळ दिवचो पडटा, कित्याक
ते फिल्डांत खंयच्या फिल्डांत तूं वच, इफ यू पुट युअर टायम देर तुका आउटपूट तेजो जिरोल मेळटा. ऑलरायट, जायती उलोयली आमी आनी तुमचे संदेश लोकां मेरेन पावले आसतले डेफिनेटली, दुबाव ना. पूण आतां वेळ आयलो रॅपीड फायर रावंड घेवपाचो. तुमी तयार आसा? दॅट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क, आय नो, बट आय मेक इट इझी फॉर ऑल. आर यू ऑल रेडी? Okay, we will try. ऑलरायट, रॅपीड फायर रावंड विथ आमचो बाब कार्मो पाचेको. तयार आसा? तयार आसा. ओके. एक कोंकणी चलचित्र फिल्म जें तूं दुसऱ्याक रेकमेंड करूंक सोदता, कसलें? जॉन डिसिल्वाचें ओके. नांव म्हाका येना. जॉन डिसिल्वाचें आतांचें जें चालू आसा आतांचें चालू. क्रेझी मोगी. क्रेझी. ओके, तुवें पळयलां? वय हांवें पळयलां. ओके, बरें सो comedy यू वॉन्ट टू रेकमेंड इट? Yes, yes. ऑलरायट. एक डायरेक्टर जो तुका इन्स्पायर करता, कोण आमचे कोंकणी माचे वेलो? आहे. आमचो सेल्विन दे सिओली, वन Okay. ऑफ डायरेक्टर, ही ऑलवेज इन्स्पायर्स. ओके. तुजे आवडीचो टीव्ही शो खंयचो? म्हजो आवडीचो टीव्ही शो म्हणल्यार हांव एक्चुली हें पळयता, आमचो डिटेक्टीव पळयता. ओके. डिटेक्टीव. तितूंतले मागीर प्लॉट्स येता तुका? हय हय, तितून ना तेंचे जायते एडवान्स आसता. Correct. डिटेक्टीव. ओके. तुज्या बऱ्यांतलो बरो रोल खंयचो तुजो? म्हज्या बऱ्यांतलो बरो रोल म्हणल्यार हांव सॅड रोल एकदम बरो करता. ओके. लोकांक रडोवपाचो ओके. दुखेस्त रोल आहा तो हांव बरो करता. ऑलरायट. ओके. सकाळीं उठलो म्हणटच तूं पयलो कितें करता? सकाळीं उठलो म्हणटच पयले सुवातेर हांव देवाक दिनवासता आनी मागणें करता. हें म्हजें एकदम गरजेचें. गुड. अशें कितें आसा जें तुका चड गरजेचें आनी तूं केन्नाच चुकयना? अशें म्हजें चड गरजेचें म्हणल्यार हांव केन्नाच चुकयना तें म्हणल्यार म्हजो तेर्स. ओके. ऑलरायट. खंयचे वस्तूचो तुका चड उगडास उरोना? उगडास उरना हय. चड. म्हाका चड उगडास उरना म्हणल्यार घरान कितें हाडपाक लायलें जाल्यार म्हाका उगडास उरना. ओके. खंयचें कांतार आयकोंक तुका चड आवडटा? म्हाका आल्फ्रेड रुजाची कांतरां चड आवडटा. तुका कसलो टॅलंट आसोंक जाय आसलो अशें तुका दिसता? म्हाका हो जो टॅलंट आहा एक्टींग करपाचो तोच आसूंक जाय आसलो असो म्हाका दिसता. ओके. 12 वर्साचे पिरायेर तूं आसलो तेन्ना तुका कितें करूं दिसतालें? 12 वर्सांची पिरायेर हांव आसलो तेन्ना म्हाका तियात्रान भितर सर अशें दिसता. ओके. पॉलिटिक्साचेर तुजें मत कितें? पॉलिटिक्सांत हांव बिलकूल ना आनी हांव पडोंक सोदिना. अशें कितें आसा जें तूं केन्नाच करचो ना? हांव केन्नाच मिनिस्टर जावचो ना. ओके. जरी तर तुका न्हिदेंत उलोवंक दिसलें जाल्यार तूं कितें उलयतलो? हांव उलयतलो साईबाबा म्हणून. ओके. रातीचो निमाणें कितें चिंतून तूं न्हिदूंक वेता? रातीचें हांव सदांच देवाक मागणी करून न्हिदोंक येता. ओके. जरी तर तुका फाल्यां काम ना जाल्यार तूं कितें करतलो? फाल्यां जरी तर म्हाका काम ना जाल्यार हांव न्हिदोन रावना, पयलो सकाळीं वचून देवाक भेट करूंक वयता. ओके. एक कांतार बरोवंक तुका कितलो वेळ लागता? कांतार बरोवंक म्हाका चड वेळ लागना, फकत म्हाका 15 ते 20 मिनट अर्दे वर पुरो. ओके. टॉपीक म्हाका मेळना जाल्यार हांव रोखडेंच बरयता. ओके. तियात्र बरोवपाचें खाशेलेपण कितें? तियात्र बरोवपाचें खाशेलेपण म्हणल्यार म्हाका ती स्टोरी एक पयली जाल्यार आमच्या जिवितांत जी रियल घडण्यो घडटात त्याचे वयर हांव तियात्र बरयता. ऑलरायट. वेल आन्सर्ड. म्हाका दिसता तूं जाणा हांव रॅपीड फायर रावंड विचारतलें आनी तूं सारको पिटपेट जावन येयला. ऑलरायट. Thank you very much. ऑलरायट. वेनिता बाय, तयार आसा? I'll try. ऑलरायट. रॅपीड फायर रावंड विथ आमचे बाय वेनिता. तुजो लिपून आसलेलो टॅलंट खंयचो? Hidden talent सगळं हांवें दाखयलो. दाखयलें. ओके. जरी तर कोणूय तुजी कसली सोद करूंक सोदता जाल्यार ती कितें तुजें कितें फायंड आउट करून सरप्रायज जातली? इतलें बरें एक्टींग करता म्हण थोडी नको. ओके. जरी तर तूं एक लॉटरी जिखलें जाल्यार कितें करतलें? व्हडलो बंगलो. ओके. एक एक्ट्रेस जाल्यार बरें आनी वायट वस्त कसली? पॉझिटिव्ह सायड लोकांची तुका लोक हें सपोर्ट Appreciate करता, एप्रिशिएट करता. करता आनी थोडी फाटल्यान उलयताय बी तांकां केअर करूंक कारण युअर विकनेसीस? म्हाका सेंटिमेंटल इमोशनल जातलो तुजे स्ट्रेंथ्स? स्ट्रेंथ्स म्हजे प्रेयर. ओके. एक्टिंगा बाबतीन तुजो रोल मॉडेल कोण? आमची चित्राबाई. ओके. तिचें एक्टींग बरें आवडटा. ओके. लेदर ऑर लेस? लेस. ओके. तुका आयज पासून बरो कॉम्प्लिमेंट कसलो मेवला? बरें एक्टींग करता म्हण, बरें सिंगींग करता म्हण. ओके. एक्टिंग वा सिंगींग? एक्टींग. ओके. एक नवो रोल दीत जाल्यार तूं तुजी स्टडी कशी करता? हांव पयलीं आख्खो तियात्र वाचता आनी म्हजो रोल आहा तो 2-3 फावटी वाचता. ओके. टिचींग ऑर एक्टिंग? टिचींग. तियात्रा वयरूय तूं बराबर तुवें टीच करूंक जाता. करेक्ट. तुजो तियात्रांतलो डायलॉग खंयचो जो तुज्या आवडीचो जाल्लो आसा आनी तुज्या तोंडार आसा, तुज्या चलता जिवितान पासून तो म्हणटा?
तो खंयचो दोनूय देवा तुवें म्हाका भुरगीं फावो केली त्या भुरग्यांक तूं राख आनी सांबाळ उगड आसा तुका मातशें कितें कोता ऑलरायट जोरी तर तूं एक्ट्रेस नासलें जाल्यार लायफ इज अ स्टेज आमी मातशेरूच काम करता आमी सगळीं एक्ट्रेसां Correct. आमचो रोल बरे भाशेन करूंक जाय एक एकल्यान तुका केन्ना हांसोंक चड येता कॉमेडी पळयता तेन्ना ओके तुका राग केन्ना येता कोणें रॉंग म्हजे वर उलयलें जाल्यार ओके तेन्ना सारको राग येता ओके क्रिटिसिजम आनी नेगेटिविटी तूं कशें फुडो करता हांव रिटेलिएट जायना सोंपेपणी हांव चिंता कितें सारकें आनी कितें खरें काय हेचेरूच कोता तुमी बरे एक्टर म्हूण यू आर आन्सर्ड इट व्हेरी वेल थँक यू सो मच ऑलरायट नाव इट्स टायम टू प्ले अ फायनल राउंड एंड दॅट इज कॉल्ड एज रीड माय लिप्स ओके तयार आसा ओके ऑलरायट रीड माय लिप्स विथ आमचे बाय एक्ट्रेस आनी आमचो एक्टर तयार आसा ओके रीड इट युअर टाइम स्टार्ट्स नाव act it out or anything तेणे म्हणला म्हाका सालवार कर तुका पयली Correct, चीट तीच मेवली Correct, no? करेक्ट करेक्ट ओके ऑलराइट सेकंड वन ओके done all right and your time starts now वाट दोरी नाका वाट वांकडी आसा ना वायट रस्तो दोरी नाका correct correct you are very good at explanation okay last one 30 seconds okay ready okay and your time starts now म्हाका नाचपाक जाय म्हाका नाचपाचें ना ना पुढे आणि माकोड म्हाका माकोड जावपाचें ना ओके माकडा भाशेन नाचू नाका all right okay now this is your turn okay your turn all right karmu bab सेम आहे व्यू पहिले वाच and your time starts now हांव मात्यार हांव तूं हांव राणी हांव तूं राणी हांव राणी तूं राजा म्हजी you were close sir हांव राजा तूं राणी हांव राणी तुजी हांव राजा तूं राणी got it all right lagi आले तू okay second one okay ready येस येस and your time starts now पिसो फुडें वयता हांव फाटल्यान पिसो पिसो फुडें वयता वयता हांव फाटल्यान येता हांव फाटल्यान येता पिसो फुडें वयता वयता हांव फाटल्यान हा येता तूं फाटल्यान येता तूं वाटेर फाटल्यान पिसो वयता वाटेर पिसो फुडें वयता हांव फाटल्यान येता
पिसो फुडें वयता फुडें 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 हांव फाटीं हांव फाटी ऑलमोस्ट म्हणला पिसो पुढे वयता फाटी पिसो वयता फुडें हांव फाटी वयता हांव फाटीं Alright, okay, third one, okay. डिफिकल्ट पडलें ओके Okay, and सारकें your time starts now. संवसार संवसार रावंड आसा संवसार रावंड धांवता रावंड 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 संवसार घुंवता रावंड आसा संवसार रावंड आसा धांवता संवसार रावंड रावंड आसा संवसार रावंड आसा आसा Correct. Correct, alright, okay, well played. Well done. Alright, well played. आणि दोगांय बरी भाशेन खेळली पण तुवें तेका जिखयलो दिसता म्हाका ताणें तुका जिखयले दोगांय इक्वली हा तुमी एक पॉयंट मातशे फाटी फुटे हा बट आय वोंट बी बायस हेर तुका Thank you स्मॉल very टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द टीम प्रुडंट देव बरें करूं. मिडिया कार्मू बाबी तुका थँक्यू कॅन्डिडेट तुमकां दोगांयकूय कार्ड जाणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी तुमचो मोलादीक वेळ काडून हांगासर आयली आनी आमकां एक संदी दिली तुमची मुलाकात घेवंक म्हूण काल जाणटा तुमकां दोगांयकूय देव बरें करूं तुमकांय देव बरें तुकाय चड देव बरें करूं आमकां ही संदी दिल्ली देखून तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिडेट विथ With कॅन्डिडा Candida.